भाज्जेचे रेट अजून येनात जाग्यार. चवथीच्या दिसांनी आनीक म्हारग जावपाची शक्यताय. काँग्रेस म्हणटा सरकारान सवाय भाजी दिवची. मुख्यमंत्री म्हणटा स्वता भाजी लावप होच खरो उपाय. संजीवनी साखर कारखान्यात उगडटले एक सेल. सगळ्या खात्यांमध्ये जातलो समन्वय. ऊस कापपाक कामगार हाडपाकय करतले मदत. गोविंद गावडेच्यो घोषणा. चवथी पयली रस्त्यावेले फोंड पुरोवपाचे कितें जाले? दिगंबर कामतीचो भौशीक बांदकाम मंत्र्याक प्रस्न. याद दिली करून विधानसभेतल्या आश्वासनाची. DDSSY कार्डाचे नूतनीकरण करात बेगीन. 31 ऑगस्टाक सोंपता मुदत. सगळी 18 केंद्रां दवरतले आयताराय उक्ती. भलायकी खात्याचो उलो. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. चवथ आयल्या 4 दिसांचेर आनी भाजी सवाय जावपाची चिन्नां अजून दिसनात. गोंयकारांवेले हे विघ्न पयस करपा खातीर सरकारान सबसिडी दिवन गणेश भक्तांक भाजी सवाय दिवची अशें काँग्रेसीन मागला. मात मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयकार स्वता भाजी रोवपाक लागतलो तेन्नाच हे विघ्न खऱ्या अर्थान पयस जातले. पावसाच्या हुंवारान महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतली शेतां व्हांवन गेली. तातूंत रस्ते बंद जाल्ल्यान गोंयांत भाजी, फळां, दूध आनी नुस्तें लेगीत आयलें ना. आशिल्ली तांचे रेट खंयचे खंय पावले ते अजून जाग्यार येनात. आनी चवथ तर आयल्या फकत 4 दिसांचेर. बाजारांतले हे रेट पळयात. 30 रुपीस टोमॅटो, 30 रुपीस पोटॅटो, ऑनियन 40, भेंडी 60, फ्रेंच बीन्स 180. रेट्स कित्याक वाडला अशें दिसता? आत्ता स्टार्ट जाला न्हू, आतां गाडी चालू जाला, वाडूंक ना रेट. तशी जाता रेट कशी जाता? ही अशी म्हारगाय असल्यार लोकांची चवथ कशी बरी वतली अशें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत विचारता. चवथ म्हळ्यार सगळेच शिवराक आनी खतखते धरून सगळेच जिनस भाज्जेचे. तेन्ना लोकांक सवाय भितर भाजी दिवपाची येवजण सरकारान करची अशें दिगंबरान मागलां. तूर दाळ 110 रुपया, चना दाळ 110 रुपया, उडीद दाळ 90 रुपया, चणे काबुली 80 रुपया, मूग दाळ 90 रुपया, ग्रीन पीस 90 रुपया. भाजयेचे पळयल्यार टोमाट 30 रुपया, कॅप्सिकम 80 रुपया जाला, मिरची 80 रुपया, गाजर 100 रुपयाचेर पावला, भेंडी 80 रुपया जाल्या. आतां हो चवथीचो सिजन आसा, हो इम्पॉर्टंट सामको. ह्या पिरियडार ह्यो भाजी आज 80 रुपया म्हणटा पळय हांव, फाल्यां 100 रुपया जावपाक शकता. गेल्ल्या वर्सा चवथीचे पिरियडार रेट कशे आशिल्ले ते कंपेर करून पळयल्यार प्रत्येक आयटमाचेर 15 ते 20 रुपया रेट वाडला. आनी म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे लिमाणे आतां 2-3 दीस पळय आसात, त्या दिसांनी हे रेट्स बेळगांव आनी कोल्हापूर ह्या भागांतल्यान जे भाजी येता तांचे रेट आनी वाडपाचे आसात. त्या खातीर गव्हर्मेंटान ताबडतोब हाजेर एक्शन घेवन म्हजे कोतान म्हजी डिमांड आसा की मिनिमम तुमी जर इतली सबसिडी तांकां दितात आनी जाय जाल्यार मातशी मायज दिया, पूण पोरूचे जे रेट आसा भाजयेचे त्या रेटान तुमी भाजी सप्लाय करपाक लाया. मंगळारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पेडणे आशिल्लो पूर पिडेस्त शेतकारांक लुकसाण भरपायेचे चेक वाटपाक. तेन्ना तो हे परिस्थितीचेर उलयलो. ताच्या मतान गोंय स्वयंपूर्ण जातले तेन्नाच भाजयेची ही म्हारगाय सासणाची बंद जातली. पळयात तो कितें म्हणटा तो. सोडून दिवप हे योग्य न्ही. आयज भाजयेचे भाव जे आसा हे कितल्या मोठ्या प्रमाणात वाडल्या तर तुमी सगळ्यांनी पळयल्या. कारण आमकां स्वता भाजी जाय तर त्या भाजी आमी कर्नाटकाच्या भाजयेचेर डिपेंड करता. आमी गांवांत रावपी लोक आमी स्वता ठरयलें की म्हाका भाजी जाय ती जर भाजी हांव करतलो इतकेच सुद्दां जाल्यार खूब जालें. तर आमकां त्या भाजयेचे रेट वाडचे ना. आमच्या सगळ्यांच्या घरांत फाटल्यान पोरसूं आसा, त्या पोरसांत जर भाजी लावपाची संवय करात आनी ती जर लायली आसत म्हाका दिसता मिनिमम आपल्याक जाय तितकीच लावपाक सुरू करात. बरी आनी ऑर्गेनीक भाजी ही आमी तयार करपाक शकतले. जर तुमी थोडीशी वाडोवन मार्केटात विकपाक शकले जाल्यार आनीक उत्तम. आमकां गोंय हें डिपेंडंट दवरपाचें ना. आमकां हें गोंय जें आसा हे सगळ्या गोश्टी पासून आमकां स्वयंभू जावपाचें आसा. आमकां म्हणजे सर्वत्व आमीच करूंक शकता ह्या दृश्टीन आमकां फुडें वचपाक जाय. गणपतीच्या आगमनान हांगा सगळी येवपी संकटां गोंयची संकटां सगळी दूर जावची आनी तुमकां सगळ्यांक चवथीच्यो उर्वरीत बरवी. आता भाजयेत गोंय स्वयंभू करपा खातीर मुख्यमंत्री कितें पावलां मारत तें पळोवंक जाय. कारण पयलींच 65% गोंयकार शारांनी रावता आनी तो भाजी पिकयना. तातूंत उणेच 60 लाख पर्यटक दर वर्सा गोंयांत येतात. तेन्ना भाजी फकत गोंयकारांकच न्हय पर्यटकांकय लागता. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी यशवंत परब.
संजीवनी साखर कारखान्यातले अंतर्गत विषय जाग्यार घालपा खातीर कारखान्यातूच वेगळो विभाग स्थापन करपाचो निर्णय सहकार मंत्री गोविंद गावडेन घेतला. कामगार मेळनाशिल्ल्यान ऊसाची कापणी करपाक वेळ जाता, देखून ऊस कातरपा खातीर भायल्या राज्यांतल्या कारखान्यांतल्यान कामगार हाडटले अशें ताणें सांगलें. कारखान्याक ऊसाची पुरवण करपी शेतकारांची फाटल्या 2 वर्सांची थकबाकी चवथी पयली फारीक करतले अशेंय ताणें सांगलें. साखर कारखान्याचो गळीत हंगाम सुरू करपा विशीं आपल्या बसके उपरांत गोविंद गावडे उलयतालो. उपमुख्यमंत्री आनी शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार, भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाऊसकार, सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार ह्या वेळार हजर आशिल्लो. उदकाच्या कमतरतेचेरूय मंत्री उलयलो. आतां संजीवनी साखर कारखान्याचें भवितव्य शेतकारांचें विसंबून आसा, देखून शेतकारांनी ऊसाचें उत्पादन वाडोवचें अशें आवाहनूय ताणें केलां. म्हणून आमी एक सेल निर्माण करपाचें आज ठरलेलें आसा, जी ऑलरेडी पयलू कार्यबंद आशिल्ली. एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर घेवन, त्याच बरोबर WRDचे ऑफिसर घेवन तातूंत फोरमॅन आसतले, सुपरविजन आसतले आणि ह्या सहकारी शुगर फॅक्टरी भितर एक सेल करपाची, जी सेल फक्त मार्गदर्शन करपा खातीर आसतली, अवेअरनेस करपा खातीर आसतली. ज्यो आमचे रुटीन जे काम जे आसात किंवा कॅनल जे आसात किंवा इंटर रिलेटेड जे डिपार्टमेंटाचे जे कितें काम आसतलें ती तेंचे भितर सॉर्ट आउट करपा खातीर एक सेल आमी एस्टाब्लिश करपाक, परत आमी एस्टाब्लिश करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. अँड दॅट सेल जी आमी स्टेल बी आसा ती ऑक्टोबर म्हळ्यार आमी फॉर्म्युलेट करपाचो आमचो मानस तसो दवरलेलो आसा. कारण ह्या 1.5-2 म्हयन्या भितर आमी 1.5 म्हयन्या भितर आमी प्रोसेस सुरू करतले आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ही सेलाच्या अंतर्गत आमी इनपुट्स घेतले. आउटपुट आमकां बरें मेळपाक जर जाय जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी जबाबदारी आज आमी घेतिल्ली आसा. जे हार्वेस्टिंग जे आमकां लागता ते हार्वेस्टिंग करपा खातीर गोंयांत ती गँग्स जी आसा, जी टोळी जी आसा ती अवेलेबल ना. आणि म्हणूनच आमी आतां वेगळो एक विचार करपाक ठरलेलो आसा की ज्यो बाकीचे कडेन ज्यो फॅक्टरी ज्यो आसात, म्हज्या माहिती प्रमाणे थंय फॅक्टरी बाकीच्या राज्यांत ऊस एखाद वेळ लेट सुरू जातात, सो त्यो टोळी घेवन आमची फॅक्टरी आणि तातूंत भितर त्या फॅक्टरीची टोळी घेवन आमी थोडो एग्रीमेंट करपाचो आमी ठरलेले आसात. आणि आमी गव्हर्मेंट मिडिएटर रावन, आमचे डिपार्टमेंट RCS मिडिएटर रावन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तांकां पेमेंट जो आशिल्लो तो टायमार मेळना असो तांचो एक विशय जावन आसा. फाटले वर्स आणि ह्या वर्सा आमी तांचो पेमेंट जो आसा, पेंडींग जो पेमेंट जो आसा तो दिवपाचो आमी ऑलरेडी ठरलेले आसात. आणि चतुर्थी पयलू त्यांची मागणी जी आसा ती चतुर्थी पयलू त्यांचो पेमेंट जो उरलेलो आहा तो आमी सगळे दिवपाचो ताजेर सगळी फॉर्मेलिटीज केल्ली आसा. करतली ह्या एक आश्वासनाचेर ऊस कितलेशा पटीन वाडटलो अशें आमकां गॅरंटी आहा की 50 न्हू 60 टना वयर वयतलो. त्या शेतकाऱ्यान एकच अडचण आसली की ऊस तोडणी, ती अडचण दुसरे फॅक्टरी कडेन टायअप करून आमकां ऊस तोडणीचो भार सगळो आमची संजीवनीन घेता म्हणला आनी ऊस तोडणी ते करतले. ते जेन्ना ऊस तोडणी करतले फॅक्टरी तेन्ना रेट कंट्रोलान येतली आनी शेतकार उमेदीन ऊस लायतलो. दारबांदोडेचे आमचो खबराकार कृष्णा नायक. संसदाची केस सध्या कोर्टात चालू आसा आनी आर्बिट्रेशन फी म्हूण कोर्टान 10% फारीक करपाचो निर्णय मडगांव पालिका मंडळान घेतला. तशेंच गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घातिल्ली 1 कोटी रुपयाची फायनय ते फारीक करचे नात. कोर्टाच्या सुनावण्यांत अडकून पडिल्ल्या संसदाच्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर मडगांव पालिकेन खासा बसका आपयल्ली. ह्या विशयावेली फुडली सुनावणी 31 ऑगस्टाक आसा. Joint inspection respect to that pollution control board. There continues to emanate solid waste into the nalas from the tribunal of River Sal. They pointed out that joint inspection, and because of that they fined us municipality one crore. That we will challenge. They are fine, but we will challenge. मडगावच्या आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घेवया एक ल्हानसो वेवसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भाजपाचो वरिष्ठ फुडारी आनी आदलो केंद्रीय अर्थमंत्री
अरुण जेटलीक आर्गा ओपपा खातीर भाजपान मंगळारा शोकसभेचे आयोजन केल्ले. मोदी सरकारान मंत्रीपद भुशयल्ल्या ह्या नेत्याचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. 24 ऑगस्टाक दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलात अरुण जेटलीक मरण आयिल्ले. भलायकी सामकीच इबाडिल्ल्यान 9 ऑगस्टाक ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो. फाटल्या कांय वर्सांच्यान ताची भलायकी सामकीच इबाडिल्ली. देखून ह्या वर्सा ताणें लोकसभा वेंचणूकय लडोवंक नाशिल्ली. राजकारण अपार्ट म्हणजे राजकारणी सगळ्यो गोष्टी सायडीक आमी म्हणटा आसतना पयलो राष्ट्रवाद हो पयलो आसतलो आनी ताकाच लागून आनी आपलें संपूर्ण जीवन म्हणजे स्टुडंट्स विंग पासून ते पूर्णतः माजी अर्थमंत्री पर्यंत ह्या कार्यकाळाचो तेंचो जर जीवन आलेख पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तो राष्ट्रवादान भरिल्लो आशिल्लो. पयर सुद्दां गेला आसतना पळयतलो की युवा मोर्चांतले कितलेशेच जाण म्हाका थंयसर मेळ्ळे. तेंच्यांनी म्हणजे त्यांची स्फूर्ती घेवन कारण ते मुळात दिल्लीत असल्या कारणान जो युवक दिल्लीत वयतालो तो जो युवक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कडेन अटॅच जातालो ते स्वता दिल्लीत असल्या कारणान त्यांच्या कडेन तेजें लागचें एफिलिएशन आशिल्लें. देशभरांतल्यान कितलेशेच युवक जे आज मेन पार्टीत आसात किंवा मेन पोस्टांचेर आसात ते सगळे युवक हे तेंच्या कडेन खूब लागचे संबंध हे तेंच्या कडेन आशिल्ले. विद्यार्थी परिशदेंतल्यान ते राजकारणांत पावले. जशे गोंया भितर आमी पळयतात विश्वास सतरकर सर नरेंद्र सावयकर अशे विद्यार्थी परिशदेन राजकारणांत पावले. आनी एक बरो वकील आनी बरे फायनान्स खबर आशिल्लो अशी व्यक्ती आमचे भितर ना. म्हाका याद जाता तेंची निमाणची भेट आशिल्ली म्हाका दिसता 2013 जेन्ना राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मिटींग गोंया भितर जाली त्या वेळाचेर ते गोंयान आयले. ही तेंची शेवटची भेट. कारण तेच्या नंतर मागीर तांकां तो चडसो प्रवास जपान आशिल्लो. चड एकदां आमी तेंची गोंया भितर 2 कडेन कार्यक्रम दवरले मडगांव आनी पणजे इंटेलेक्च्युअला खातीर. आनी तेंच्यांनी तेन्ना सूचना केली अशे 2 प्रोग्राम आपल्या कडेन जपचे ना प्रवासाक त्रास जाता. आनी तरी आसतना तेंच्यांनी ते कार्यक्रम तेन्ना केले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. शेतां रोवपा खातीर घेतिल्लें रीण शेतकारांक माफ करचें काय कितें हाचेरूय विचार करपाक जाय, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. पेडणे आणि कोलवाळेच्या हुवारग्रस्त शेतकारांक सरकारान लुकसाण भरपाय दिल्या. ह्या लुकसाण भरपायच्यो चॅकी मुख्यमंत्र्यान मंगळारा शेतकारांक दिल्यो. ह्या वेळार महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात आनी थियेचो आमदार निळकंठ हळदणकार हजर आशिल्लो. शेतकारांच्या कर्ज माफी विशीं अजून कसलोच निर्णय घेवंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पूण ज्या शेतकारांनी खरेंच शेतां रोवपा खातीर कर्ज घेतला तांचो विचार करतले अशें तांणी सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आमी आत्तां जी रिलीफ दिल्या पळय न्ही ज्यांची घरां डॅमेज जाल्ली आनी बाकीचे जे डॅमेज जाले तांच्या खातीर रिलीफ दिल्या. शेतकऱ्यांक रिलीफ दिवपाचो जो सर्वे जो आसा तो आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान सगळ्यांचो सर्वे ऑलरेडी केला. ताजो रिपोर्ट अजुनूय म्हाजे कडेन येवंक ना. हांव डायरेक्टरा कडेन आतां येतनाच उलयतालो. भितर 2 गजाली आसा ज्यांच्यांनी कदाचित एखाद्या वेळी जाचे कडेन किसान कार्ड आसा तांच्यांनी आपलो शेतकऱ्याचो इन्शुरन्स घेतला आसतलो जाल्यार तो ताका मेळटलोच. बट तो मेळोंक सुद्दां आसत जाल्यार ताचो पिकाचो एक्चुली एस्टिमेट करून निदान ताका जो एस्टिमेटेड आसा पळय न्ही रे तितको म्हणजे तेणी जितके पयशे घातल्यात तितके तरी ताका मेळपाक जाय हाजी तरतूद हांवें आमच्या डायरेक्टराक करपाक लायला. कर्ज माफीचो विशय तुका आत्तां सांगूं शकना कारण कर्ज जें आहा पळय न्ही रे हांव तुज्या मुळात तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता. जो शेतकरी एकदां कर्ज घेता तो शेत लायना. तेणी बेश्टेच एग्रीकल्चर लोन घेतलेलो अशे खूब जाण लोक आसात. एग्रीकल्चर लोन घेता बट ते एग्रीकल्चर एक्चुली करिना. त्या खातीर जेचे कोणाचे सर्वे पळोवन ज्याने खरें शेत लायिल्लें आसा खरें जर तेज्या नांवार एग्रीकल्चर तेणी लोन घेतला जाल्यार ताजो विचार आमी करता. म्हणजे एग्रीकल्चर लोन माफ करप हो विशय तसो वेगळो विशय आसा. शेतकरी आधार निधीचो जो आहा पळय न्ही म्हणजे हितूर 2 कडल्यान पयली फावटी म्हणजे पंतप्रधान जी सुरू केली ते ऑलरेडी गोंयच्या शेतकऱ्यांच्या अकावंटाचेरूय 6,000 रुपया पावले. ओके. दुसरो जो शेतकरी आधार निधी सरकारान सुरू केल्लो बट तेजो हांव रिव्यू घेवपाक पावूंक ना. तो रोखडोच घेता आनी दिवपाक लायता. हो जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा ताच्या मेडिकला खातीर आमी खर्च करीत आसा. तुमकां कदाचित आमदाराचेर आनी मंत्र्याचेर खर्च करता तो दिसता. सामान्य मनशाचेरूय आमी खर्च करता. एखाद्या मनशाक जर मेडिक्लेम जर जाय आसत आनी ताका फक्त 5 लाखूच मेडिक्लेम जर मेळटा आसत जाल्यार आउट ऑफ द वे वचून ताका 15 लाख पर्यंत सुद्दां मेडिक्लेम दिल्ल्यो अश्यो कितल्योश्योच केसीस आसा. सरकारी तिजोरीची चिंता विरोधकांनी करची न्ही.
गोंयच्या लोकांची चिंता करपा खातीर मुख्यमंत्री आनी मंत्रिमंडळ समर्थ आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दिवचल तालुक्यांत हुवारग्रस्त शेतकारांक सरकारान आर्थीक मजत केली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी सभापती राजेश पाटणेकार हजर आशिल्लो. गव्हर्नमेंट समर्थाचो पेमेंट जो आसा पयलीं एडवान्स 29% करता. आमी PWD आसतले, JZC आसतले, WRD आसतले, ह्या मॅक्झिमम कॉन्ट्रॅक्टर्सांनी हाजी बिलां जी आसा ही आयज आनी फाल्यां ह्या 2 दिसांच्या भितर चडांत चड कॉन्ट्रॅक्टरची बिलां ही बी फारीक करता. त्याची सरकाराच्या तिजोरीची चिंता ही विरोधकांनी करची न्ही. गोंयच्या लोकांची चिंता करपा खातीर सरकार आनी मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आनी आपले पुराय कॅबिनेट हे समर्थ आसा. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकर. रस्त्यावेली फोंडकुलां चौथी पयली पुरोवपा विशीं भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाऊसकारान दिल्ल्या आश्वासनाची काँग्रेसीन ताका याद करून दिली. चवथ तोंडार येवन पावल्या अशें आसूनय गोंयच्या रस्त्यांची स्थिती अजूनय तशीच आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन म्हणला. तशेंच गोंयांतले पूल, साकव आनी पायपलायनींचो नियाळ घेवपाची मागणी ताणें केल्या. विधानसभा अधिवेशनांतय ह्या विशयाचेर बरी चर्चा जाल्ली. चवथी पयली रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरवपाचें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाऊसकारान दिल्लें. चवथीक फक्त 6 दीस उरल्यात. ह्या 6 दिसांनी रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवन जातली हे विशीं विरोधकांनी अजाप उक्तायला. हांवें असेंब्ली भितर उलयता आसतना म्हणिल्लें की ह्या हावसा भितर 40 पैकी एका आमदारान उबें रावन सांगचें की आपल्या मतदारसंघातले रस्ते बरे आसा. एकलोय कोण आमदार उबो रावन सांगपाक शकलो ना की आपल्या मतदारसंघातले रस्ते परफेक्ट आसा. PWD मिनिस्टरान कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिल्लें आमकां की चवथीच्या पयलीं सगळे रस्ते आमी रिपेर करतले म्हणून. पूण आज पळोवपाक दुख्ख दिसता की सगळे कडेन म्हाका कोणे कोणे हांगा फोटोग्राफ्स धाडल्या, सगळे कडचे रस्ते हे अजून रिपेर जायनात. जाल्यार थोडे जाण म्हणटात की कंटिन्युअस पावस पडटा आनी ताका लागून आमकां करपाक मेळना. कामत फक्त रस्त्यांच्या अवतिकायचेरूच उलयलो ना जाल्यार पुलां आनी साकवाक गेल्लो वेरो आनी ताका लागून प्रवाशांच्या जिवाक उप्राशिल्लो धोको ह्या विशयाचेरूय तो उलयलो. पायपलायन फुटली जाल्यार लोकांक ताचो त्रास जावचो न्ही ह्या खातीर सरकारान पर्यायी वेवस्था करची अशें ताणें मागलां. त्या सगळ्या कल्वर्ट्साचें आनी ब्रिजीचें सरकारान स्ट्रक्चरल ऑडिट जाता तितले बेगीन करून घेवपाक जाय. कारण म्हाका हांगा खूब जाणांनी फोटोग्राफ्स धाडल्या. कोलवाळ ब्रिजाचे, कोलवाळ बिल्डाचे क्रॅक्स दिसतात हांगा ह्या फोटोग्राफ्सां भितर, वीच इज व्हेरी म्हणजे पळोवपाक सुद्दां पिक्चर भयानक अशें दिसता. त्याच भशेन आमचो बोरयेचो ब्रीज पळया, ताजेय कोणे फोटोग्राफ्स धाडल्या. बोरयेचो ब्रिजूय बरोच वायट कंडिशनाक आसा. सो हांव डिमांड करता PWD मिनिस्टरान ताबडतोब डायरेक्शन दिवन सरकारान ह्या सगळ्या ब्रिजाचें कलवटाचें ऑडिट करून घेवचें. कारण कलवटांय खुबशीं फ्राक आसात. मागीर पायपलायनीचें सुद्दां ऑडिट करपाची गरज आसा अशी म्हजी मागणी आसा. पायपलायनी ज्यो मोठ्यो पायपलायनी पळया तो ऑल्टरनेटीव कितें आसा. पणजेच्या शहरांत कॅपिटल सिटी भितर आज स्टोरेज कॅपेसिटी आसा काय ना हें सरकारान चॅक केलां काय केन्ना. फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ मडगांवांत 10,000 क्युबिक मिटरचो मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वायर त्या काळांत आमी बांदून घेतिलो. पणजे कॅपिटल सिटी, पणजेचो तिसवाडेचो पूर्ण भाग हांगा अशे तरेचो रिजर्वायर स्टोरेज कॅपेसिटीचो आसा काय ना. मागीर फाल्यां कितें इमर्जन्सी जाल्यार एक बाबा उदक रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय दिवपाक शकता अशी परिस्थिती हांगा दिसना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भायल्या लोकांक जुव्यार येवपाक बंदी घालतले. सेंट जासिंटो जुव्यावेल्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. तरणाटे भौशीक सुवातांचेर सोरो पितात आनी गाडयांच्यो शर्यती लायतात. कांय सुवातांचेर CCTV कॅमेरे बसोवपाची मागणी करून लेगीत पंचायतीन ही गजाल कानामनार घेवंक ना. तशेंच पुलिसांची गस्त घालपाची मागणी तांणी केल्या. कांय जाण व्हडल्या आवाजात गाणी लावन राती उसरा मेरेन पार्ट्यो करतात. बेऱ्योच्यो बाटल्यो आनी रस्त्यावेल्यो लायटी फोडटात अशें थळावे लोक सांगतात. फोडिल्ल्यो लायटी काडून दुसऱ्यो लायटी घातिल्ल्यो पूण कांयच फायदो जालो ना. नव्यान घातल्यो लायटी फोडून उडयल्याच्यो थळावी पंच एना मारे आजारेदोन सांगले. सुवत निवाळ करपा खातीर तिणें कितल्योश्योच नितळसाण मोहिमो राबयल्यो. तशेंच पुलीस गस्तेचीय मागणी केल्ली अशें तिणें सांगलें. सांगलोलें म्हणजे थिंगा कॅमेरा बसोवपाक आनी लायटी घालपाक. लायटी घायलोल्यो एक पाट सारकेल्यो त्यो फोडटा थिंगा येवन मस्तीपणां करून. म्हळ्यार आतां सद्या ना थिंगा लायट्यो.
पण आतां परत सर रिक्वेस्ट करता थिंगा एक CC कॅमेरा बसोवपाक आनी लायटी घालपाक आनी ती कोण येता ती बरे भशेन येवपाचें आनी वचपाचें अशें मस्तीपणां बाटल्यो पडून घालपाक पंचायत म्हूण कितले फावटी क्लीन करतली आं एवरी इयर्स आतां रेनी आतां ब्रीज क्लीन करून दवरला परत बुरशेपणां परत तेंकाय म्हण आमकांय म्हण हें आहा रिस्पेक्ट आहा न्हू परत परत क्लीन करपाक तेका लागून सांगता येता ती बरे भशेन येवपाचें अशें तर चयल्यार ना कितें स्ट्रीक एक्शन घेतलें अशें थिंगा येवपाचें बंद करपाचें. पुलीस येताय येताय रोकडे वयताय फाटल्यान मागीर ते गाडी रस्त्यार मोती दवरताय म्युजीक वाजयताय मस्तीपण करताय बियर पिताय बाटले घेवन सिगरेट पडटाय जाय ते नाकासलो करताय लायट आसना तिका आनी आमचे भुरगीं कॉलेजीसून बीन येताय तेन्ना लेट जाता. ह्या विशयी कागाळी आयल्या उपरांत पुलिशेन गस्त घालून केशी नोंदयल्याचे DYSP सुनीता सावंतान सांगले. लोकांक त्रास जावचो न्ही ह्या खातीर पुलीस ह्या फुड्यान ह्या सुवातेचेर गस्त घालतले अशें तिणें सांगलें. कंटिन्युअस पेट्रोलिंग दवरलेले आनी फाटल्या तेंपाक आमी खूब केसीसूय बूक केल्ल्यो पुलीस पेट्रोलिंग कंप्लीट दवरिल्ले ताच्या उपरांत लोक येवपाचे जावं त्यो रेसी मारपाच्यो ह्यो सगळें बंद जाल्लें. पण म्हाका दिसता आनी आतां पावसाच्या हातून ते कंप्लीट बंद आशिल्ले पण आतां म्हाका दिसता परतून सुरू जालें अशें म्हाका आयकूंक आयलां. सो आमी आतां पेट्रोलिंग परतून आनीक टायट दवरतले सगळ्यांक कोणाक आसा तितक्यांकूय चॅलेंज दितले थंयसर नाका जाल्लें करपाक दिवचें ना कित्याक म्हाकाय खबर आसा लास्ट टायम हांवें पळयली की बायक रेसींग करतालो थंयसर त्या ब्रिजाचेर तें हांवें पळयल्लें. जासिंटो जुआ वेल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. भलायकी विमा कार्डांचे 31 ऑगस्टा पयलीं नूतनीकरण करात भलायकी खात्यान लोकांक आवाहन केला. सध्या गोंयभर 18 केंद्रांचेर ह्या कार्डांचे नूतनीकरण जाता. आयतारा सुद्धा ही केंद्रां उक्ती असतात. नवी कार्डां करपाक 31 मार्च 2020 ही निमणी तारीख. हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर आधार कार्ड आनी निवासी प्रमाणपत्र गरजेचे आशिल्ल्याचे डॉ. बाळकृष्ण पैन सांगले. लोकांचे सोयी खातीर गोंयभर आनीक 20 केंद्रां उगडटले अशेंय ताणें सांगलां. म्हजी कळकळीची विनंती लोकांक कित्याक एक्सटेंशन परतें फुडें वचचें ना सरकार एक्सटेंशन दिवचें ना. सो 31 ऑगस्ट पर्यंत ज्या ज्या लोकांनी कार्ड्स रिन्यूवल करूंक ना त्या लोकांनी SMS न वाट पळयता रिन्यूवल कार्ड घेवन आनी आधार कार्ड घेवन घरांतलो खंयचोय मनीस त्या कार्डान आशिल्लो तो वचून ताणें करूं येता की जाणटे सिनियर सिटीजन कोण आसत सुद्दां जाल्यार तुमी तांकां कळयत सेंटराक जाल्यार ते सिनियर सिटीजन ताका जर हालूंक मेळना जाल्यार घरा वचून सुद्दां करूंक शकता किंवा तांणी सेंटरा कडेन आयले जर ते तांचे बायोमेट्रीक घेवन मेळटले. आतां जर समजा कोणाकूय जर कोणें जर गेलो आनी क्रेडिट कार्ड ना म्हणून सांगलें आमचे कडेन जर जायना म्हणून ते प्रोसिजर आसतना तुमी आमकां कळयात आमी त्या हॉस्पिटलाक शोकेस नोटीस दिवंक शकता. पूण एक गजाल एक कडेन अशें विशय जाता की बाबा ते हॉस्पिटल वतकूच थंय हेवटेन ह्या हॉस्पिटलान दुसऱ्या हॉस्पिटल आमी करिना म्हणून सांगता किंवा कार्डार आशिल्लें प्रोसिजर ना म्हणटा तेन्ना सुद्दां आमकां तुमी कळोवचें. आमी तांकां सांगता की बाबा हो प्रोसिजर समजा तांचे कडेन हॉस्पिटलाक दिवंक ना. थोडे कडेन कितें केलां ऑर्थोपेडीक हॉस्पिटल ताका फक्त ऑर्थोपेडीक दिल्लें आसा पण तांचे कडेन न्यूरोय जाता समजा कन्सल्टंट आतां सुरू जालो आसत जाल्यार त्या हॉस्पिटलान आमकां टिपे कळोवचें ते तांकां त्याच वेळार सँक्शन दितले की तुमकां न्यूरो सर्जरी करूंक मेळटा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. उदक नाशिल्ल्यान गोंयच्या कांय वाठारांत निर्माण जाल्ली स्थिती आतां खंय तरी जाग्यार पडपाक लागल्या. अशें असलें तरी मडगांवच्या कोलमरड वाठारांत एका ट्रकान मंगळारा 200 मिलीमीटर उदका पायपलायन फोडली. ट्रक चिखलान अडकून पडिल्लो. रस्त्याचे अवतिकायेक लागूनच रस्त्या कुशीक आशिल्ली ही पायपलायन फुटली. ही उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेले. ताका लागून भौशीक बांदकाम खात्याक मुख्य पायपलायन बंद करची पडली. देखून थळाव्या लोकांनी चिंता उक्तायला. तशेंच रस्त्याची दुरुस्ती करपाची मागणी केल्या. कीर घेवन ह्या स्टेडियमाक आनी डायरेक्टली सायडीन घेतले आनी भितर वचना 200 mm पायप पडून उडयल्या आनी आतां तितलें वेस्टेज जाता. इमिजिएटली आमी ऑलरेडी कडेत केलें अर्दवर मायज जालें PWD की वाल बंद करपाक. सो तेम धाडलें म्हणटा ते केन्ना बंद जाता पळोवया. सगळे कडेन हें उदकाक कितें नाल्यार कितें प्रॉब्लम जायत आसता तें गिराण लागलें वचून समजला कितें कांय समजायना. आनी आतां गणेश चतुर्थी येयल्या पळय हें इमिजिएटली सारकें जायना जाल्यार आमचे कोलमरड एरियान ही लायन कोलमरड एरियाक सप्लाय करता KRC क्वॉर्टर्स कोलमरड एरिया एक केटर करता. सो हें तांकां उदक ना जातलें. हें पळय 1000 lakhs of liters of water wasting.
पायप आता रोड बरो आसलो तो सायडीन जावपाचें पूण हे रोड भितर गेलो म्हूण तेका भितर रोबोली गाडी आतां मेन पायप फुटलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.